नमस्कार योगा गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरा आधी हेडलाईन्स। पणजे महा ट्रॅफिक जॅम परवरेसान सुरू मेरशे सर्कल रायबंदर कॉजवे पाट्यार कदंब सर्कल तिसवाडी जॅम लोकांचो सोशल मीडियार फोग ऑफिसरांची धावपळ एसपीच्या राज्याक खबरूच ना। सब होगा चिंता मत करिए बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोषाची मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर जाप गोंयांत थांवती भेट विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटा 2 दीस आदी प्रुडंटाक सांगता। G20 भलायकी कार्यगटाची दुसरी बसका गोंयांत भलायकी मळार गोंयचे कामगिरीचे प्रदर्शन भुरग्यांचे लसीकरण डायलिसीस काळजाचेर उपचार अशा मळार खंय गोंय खूपच फुडें। वर्सा भितर पेडणेचो उदकाचो प्रश्न तडीक लायता नाजाल्यार राजिनामो मात टाकयो बांदूंक थळाव्याच्यो जमनीच्यो NOC म्हयन्याभरांत मेळूंक जाय PWD मंत्र्याचे पेडणेकारांक उतर। काणकोणकारांक एकतांची थाकाय रेल्वे स्टेशनार 2 ट्रेनींचो स्टॉप घेवंक सुरू जाणट्या नेणट्या काणकोणकारांची ट्रॅकावयलीं आंदोलनां दिल्ली शिष्टमंडळां फळाक लोक उपकारी। शेकवाल्यांनी आवश्यक ते सगळे परवाने घेतिल्ल्याची खात्री जाले बगर कांदोळे कळंगूटचे सील केल्ले शेक उक्ते करूं नाकात हायकोर्टाची जिल्लोधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक ऑर्द। बीजेपी राहुलाक भिल्या म्हूण अपात्र करपाचें कारस्थान राहुलान ओबीसीचो अपमान करूं ना बीजेपीक ओबीसी द्वेष आरक्षण ना श्रीपाद भाऊक केलो लाचार काँग्रेसीची ओबीसी वेल्यान चढाई। सायन्सीची भुरगीं शिक्षकांनी वास्को राष्ट्रीय पोलर ओशन संशोधन केंद्राक भेट दिवशी संशोधनाचे नजरेन म्हत्वाचें केंद्राच्या 23व्या स्थापणूक दिसाक मुख्यमंत्र्याचो उलो। पणजे सकाळच्या आदेसाक महा ट्रॅफिक जॅम परवरेसान सुरू मेरशे सर्कल रायबंदर कॉजवे पाट्यार कदंब सर्कल ट्रॅफिकच ट्रॅफिक। आदींच अटल सेतूचो एक फांटो बंद तातूंत रस्ते फोडल्यात ऑफिसां कामाधंद्याक शाळा कॉलेजीक यो वच करपाच्या वेळार कदंबा बस स्टँडा कडेन सकाळ फुडेंच हॉट मिक्सिंग सुरू म्हापशेंच्यान पणजे पावंक 2 वरां लोकांचो सोशल मिडियार फोग ऑफिसरांची धावपळ एसपीच्या राज्याक खबरूच ना। परिस्थिती ना आउट ऑफ कंट्रोल discussing the matter with the SP of हॉट ट्रॅफिक पणजे शारांत येवपी सगळे रस्ते ब्लॉक परवरसावन सुरू मेरशे सर्कल रायबंदर कॉजवे पाठ्यार कदंबा सर्कल हो पळयात तिसवाडींतल्या महा ट्रॅफिक जॅमाचो एरियल व्यू। परिस्थिती ना आउट ऑफ कंट्रोल ट्रॅफिक हे रस्ते करतात
सकाळचे करून रातचे करूंक जाय दिसाचे करतात डेली चालूच आहे ना डेली. 15 दीस जाले आसतले चालूच आहा ट्रॅफिक हे ब्रिज बंद आहा न्हू ते ट्रॅफिक इतले चड जाला हांगा गोंयान आतां लोकांनी सोशल मिडियार पोस्ट घालून घालून तितले भितर तिडक काडली ट्रॅफिक खात्याक जाग आयली उत्तर गोंयचे सगळे ट्रॅफिक PI DYSP SP जिल्लोधिकारी ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाक पावले SPक खंय आयचे ट्रॅफिक प्लॅनाचे कांयच खबर ना आमी मॅनेज करतले स्टाफ मागयल्लो आसा ही आमकां इंटिमेशन दिवन आसतना काम सुरू केल्लें तेंच्यांनी पूण आमकांय कांय कळोंक ना मागीर जेन्ना कॉल येवपा लागले आमी हांगा येयले सद्या ट्रॅफीक हें सिट्युएशन हें केल्लें आहा सॉल्व केल्लें आहा आनी तांकां मागणी केल्ली आहा की फुडलें काम जें हॉट मिक्सिंगाचें बी आहा तें रातचें करचें म्हणून कारण लोकांक त्रास जावचे न्हय म्हणून सर मिसमॅनेजमेंट जाता अशें दिसता खंयसर तरी तुमकां सांगिनासतना जेन्ना जाता कारण त्रास फायनली तुमकां आनी जे लोक आसा जनरल पब्लीक आसा तेजे बद्दल हांव कांय उलोवंक शकना कामा धंद्याक शाळा कॉलेजींनी वतल्या लोकांचे हाल ह्या बोबाळान अटल सेतूच्या एका लेनीत 2 गाड्यांचो ॲक्सिडंट वरांची वरां ट्रॅफिक निस्तारून निस्तारना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट एके वटेन मुख्यमंत्री म्हणटा मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर प्रुडंटाक 2 दीस आदीं सांगता तेवटेन गोंयांत आयिल्लो बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष म्हणटा सब होगा चिंता मत करिये एकेच राती दोगांचें वक्तव्य आयिल्ल्यान राजकीय मळार चर्चेचो विशय संतोष राती दाबोळेलें गोंयांक राती धांवती भेट सकाळ फुडें उठून कर्नाटकांत कितले दिसूच जाले काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन आयिल्ल्यातल्या एका दोगां आमदारांचो सोपूत विधी आज जाता फाल्यां जाता म्हूण मदींच वारें येता आनी नाच जाता मुख्यमंत्र्याक प्रुडंटाचो हेडॉन प्रश्न ताचेर जाय आयकयात स्वेरिंगीन जावच्या पयलीं तुकाच पयलीं फोन करून प्रुडंटाक सांगता हय की जाता ते जावच्या पयलीं 2 दीस पयलीं सांगता स्वेरिंगीन जावपाचें आसा म्हणून सो तो मेरेन तुमी म्हाका वगूच वयर सकयल जायनाका म्हणटात हांव जे दिसा सांगतलो की परवा स्वेरिंगीन आसा म्हणून त्या दिसा तुवें खरें धरपाचें आतां परवा ना म्हळ्यार जावच्या पयलीं 2 दीस सांगता मुख्यमंत्री ही जाप दिता थंय आसा तेच राती बीजेपीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष दाबोळेलें आमी ताका गाठलो तो म्हणटा सब होगा चिंता मत करिए सर आज आप गोवा में हैं आज CM ने एक हिंट भी दिया है कोई कैबिनेट रिशफल होने वाला है सर कोई सब होगा चिंता मत करिए दोगांच्या वक्तव्याचेर परत राजकीय मळार मंत्रिमंडळ फेररचणुकेचे वारे ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट G20 आरोग्य कार्यगटाची आज दुसरी बसका जाली आरोग्याच्या मळार गोंयच्या कामगिरीचें प्रदर्शन मयडे आनी हळडोण्या आरोग्य केंद्रांक भेट दिली भुरग्यांचें लसीकरण डायलिसीस काळजाच्या आताकाचेर उपचार ह्या विशयांचेर गोंय खंय खूब मुखार आरोग्य सचिव अरुण मिश्रा मिडिया कडेन उलयलो गोंयची PHC जिल्लो हॉस्पिटलां आनी GMCचे चेनीची तुस्त 18 lakh footfalls recorded in the Goa public health system. 18 lakh out of foot. It means some people visited twice, thrice, 4 times, 7 times. It means our reach is impeccable. Everybody is so confident about our system. Without losing any time, they visit, and we are there also. In Goa, yes, we can meet it. See, we have reviewed in December. We targeted for April to complete it. Before G20 we want to complete, we wanted to complete it, but somehow we could not get through. But today 2,50,000 ABHA cards issued, 900 health personnel listed to there. Health professional registries are there. 3,85,000 ABHAs. Yeah, so you know the initial problem is the teething problem. Once the system is settled, now system is settled, going well, so we are in position to get it done by June, July. On some parameters, we are the most advanced one in the world. World, I am talking about the Europe and other. Child ratio, child birth ratio, infant ratio, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें हम सारे विश्व के जो आपका फ्रांस अमेरिका उनसे भी आगे हैं. वर्सा भितर पेडणेचो उदकाचो प्रस्न तडीक लायता ना जाल्यार राजिनामो मात टाकयो बांदूंक थळाव्याच्यो जमनीच्यो NOC फुडल्या म्हयनेभरांत मेळूं जाय PWD मंत्री काबरालाचें उतर
ताणें मांद्रे आनी पेडणेच्या आमदारांक घेवन पेडण्याक खासा बसका घेतली. पेडणे 24 उदकाच्यो टाकयो बांदतात, 10 बांदून तयार. टाकयांच्या कामावेल्यान मंत्र्यान पेडणेचो आमदार धरून PWD स्टाफाक तापोवन काडलो. हे जर 9 टँक बांदल्यो, ह्यो सगळ्यो 24 जर हांवें बांदल्यो जाल्यार म्हाका हांगा उदक एक घराक मिनिमम 4 ते 5 वरां हांव दिवंक शकतलो. सो हेजे खातीर 2 इशू आसा. एक इशू आसा की जे आज प्लांट आमी कॉन्ट्रॅक्टर सांगता पळय, ताका कॉन्ट्रॅक्टराक जागो ना टँक बांदपाचो, म्हणजे MBR म्हणटा रायझींग MBR जे रायझींग मेन आनी MBR जे आसा एक्झिस्टींग एक जर टँक आसा जे आज पेडणे दिता, थंय जर फाल्यां प्लांट कमिशन केलो जाल्यार ते टँकीन एक 4 MLD आमी एक्स्ट्रा दिवंक शकतले. आनी पूण प्लांटाची कॅपॅसिटी 15 MLD जातली, पूण 4 MLD ते दिवंक शकतले. आनी प्लांटाची जो आज आमी फाटल्यान लागला कमिशन जर करपाक गेले जाल्यार आमकां तो कोणाचो जागो आयज प्रविणाक आमी ताका सरपंचाक सांगला, तो सरपंचाक सांगला की आमकां तेजे कडेन जागो तेणी दिवचो पडटलो. जाल्यार पेडणेचो इशू विदीन नेक्स्ट 1 year हांव एश्युरन्स दिता हांगा तुमच्या सगळ्या लोकां मदीं विदीन 1 year 100% उदक हांव सॉल्व करून दिता. तूं फुडल्या वर्सा येता मरे, तूं आपणाक हेच टायमार येता, तूं अशेंच जमा जावन मागीर हेणी जर 1 म्हयन्या भितर म्हाका इम्प्लिमेंटान जर सगळे जागे दिले न्ही, फुडल्या वर्साक तुका हांव येता, तूं म्हाका सांगता तें तुजें आयकता, नाल्यार रिजायन दिता. चल मंत्र्याचे कळले, PWDचो स्टाफ आणि बरोबर आमदाराकूय पडले. ताका कॅल्क्युलेशन करून ताका कितलो कॅल्क्युलेशन स्टेटमेंट कितलो टायम लागता दिवपाक तांकां लोकांक, कितले पयशे दिले केन्ना दितलो. आतां जाय, आतां आज जाय म्हाका, आतां न्ही ना, आज हांव वचने पयलीं म्हाका जाय. तूं आमकां खंय आतां सोद म्हाका हाडून दी. आज जाय म्हाका, ऑफिशियली जाय म्हाका, ताका कितले पयशे वता आज जाय म्हाका. खंय आतां सोद म्हाका, हांव सद्या प्लांटार आसा, हांव मागीर सोद आनी खंय आतां हाडून म्हाका आज दी. प्रुडंटा खातीर मकबूल मालगीमणी. काणकोणकारांक एकदांची थाकाय. काणकोण रेल्वे स्टेशनार 2 ट्रेनींनी स्टॉप घेवंक सुरवात केल्या. रेल्वे स्टेशनार ट्रेनीक हॉल्ट जाय म्हूण काणकोणकारांची कितले खेप ट्रॅकार दिवन जन आंदोलनाय जालीं. शिष्टमंडळ घेवन दिल्ली रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवाकय मेळ्ळे. आमदार सभापतीन इशू तडीक लायलो म्हूण उपकारी तवडकाराकय खोस. कोकण रेल्वे सुरू जावन वर्सां जाली, मात काणकोणकारांक स्टॉप नाशिल्लो. निमाणें सरकार आनी रेल्वेक जागोवंक काणकोणकारांक जाणट्या नेणट्यांक घेवन ट्रॅकार देंवचे पडले. जन आंदोलनां जालीं. थळावो आमदार सभापतीक घेवन शिष्टमंडळा दिल्ली रेल्वे मंत्रालया मेरेन पावली. आतां इशू तडीक लागलो एकदाचो. आज व्हडली खुशी बघता की 2 ट्रेनी ह्या आमचे काणकोणच्या स्टेशनाचेर थांबतल्यो आनी आमच्या काणकोणकारांक हेजो जायतो फायदो मेळटलो. चड करून आमचे सिनियर सिटिझनांच्या मडगांवसान हिंग येवपाक हिंगसान मडगांव वचपाक खूब त्रास जाताले. हेंच आमी तेमकां कळून दिल्लें की हे त्रास जाता आमकां, ते आमचे खातीर तरी हिंगा हॉल्ट करचें म्हण. आंदोलन करून कांयच उपयोग जावपा ना आम्हाला. तेन्ना आमी हिंगसान दिल्ली गेले, दिल्ली वचून रेल्वे मिनिस्टरा मेळ्ळे. चडांत चड रेल्वे मिनिस्टरा बरोबर कितें म्हणटा, कित्याक तेणी एक उतराक येस म्हणलें आमदाराक आनी सभापती सराक, कित्याक तो आसलो म्हणून हें जालें अशें दिसता म्हाका. सबंद काणकोणाच्या ग्रामस्थांक त्या ह्या सगळ्या ट्रेनीमुळे जे मुंबय वचपी, मँगलोर वचपी किंवा राजस्थान ह्या भागांत वचपी आसा न्ही, की तांकांय थाकाय मेळटली. आनी ताज्याय पेक्षा मोठी आमची अपेक्षा आसा की ट्युरिजम बेल्ट असल्या कारणान मोठ्या प्रमाणात जे आसा ट्युरिस्ट काणकोणांत थांबताले ते थांबचे, जेणे करून धंदो चलोवपाक तांकां बऱ्याक पडपा येता. विशेष करून सिनियर सिटीजन आसा न्ही, तांकां लाँग पल्ल्याच्या डिस्टन्स आसा न्ही, थंय सुखकर शांती वेवस्थीत जावचें अशें तांची आशिल्ली. काणकोणच्यान प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. कांदोळे कळंगूट दर्यादेगेर परवाने नासतना चलपी 161 शेक जिल्लोधिकाऱ्यान सील केले.
हायकोर्टाच्या ऑर्डे उपरांत कारवाय 3 एप्रिल मेरेन तातूंतले 47 शाखांक चलोवंक मान्यताय दिल्या म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कोर्टाक सांगता. आवश्यक ते सगळे परवाने घेतिल्ल्याची खात्री केल्या बगर सील केल्ले शेक उक्ते करूं नाकात म्हूण हायकोर्टाची ऑर्ड. कोर्टान 2 मे मेरेन परत कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. राहुल गांधीक फक्त अपात्र करूंक मेळचो म्हूण 2 वर्सांची ख्यास्त. बीजेपी राहुलाक भिल्या. काँग्रेसीचो आदलो प्रदेश अध्यक्ष फुडारी गिरीश चोडणकार उलयलो. बीजेपी सदांच ओबीसीचे रिझर्वेशना आड. ओबीसीचो अपमान राहुलांनी बीजेपीन केला. श्रीपाद भाऊ सारख्या केंद्रीय मंत्र्याक लाचार करून जोडला. ओबीसीचे सूत्र धरून गिरीशाची बीजेपीचेर चढाई. जेन्ना राहुल गांधी आवाज काडटा पार्लमेंटात तेन्ना राहुल गांधीचें तोंड बंद करपाक ही केस ते मुखार हाडटात आनी त्या केसीक म्हाका दिसता डिस्क्वॉलिफिकेशना देशाक खंयच कोणाकूच डिफेमेशन हितून 2 वर्सांची कैद जाल्ली आसा. खंयच ना. 2 वर्सां ही मॅक्झिमम आसताली. पूण एक एमपीक डिस्क्वॉलिफाय करतलो जाल्यार ताका 2 वर्सांची कैद आसपा पडटा. म्हणजे पनिशमेंट तर 2 वर्स लागता म्हणून ताका 2 वर्सांची ही सक्त दिल्ली आसा. श्रीपाद नायक हे बीजेपी म्हणटा हो आमचो व्हडलो बहुजन समाजाचो लिडर. आयज श्रीपाद नायकाची परिस्थिती केंद्रांत कितें आसा आनी गोंय राज्यांत कितें आसा ही गोंयच्या लोकांनी पळयल्ली आसा. केंद्रीय मंत्री ओबीसीचो व्हडलो लिडर म्हणटात पळय त्या पोस्टाची बी लायतात ताका सादें इन्विटेशन ना. इन्विटेशन ना. तेजे लायकी श्रीपाद नायकाची लायकी इन्विटेशनाची ना. आनी श्रीपाद नायक कितें करता मागीर म्हणजे पयलीं तो म्हाका दिसता एक बसून रडटालो आसतलो. तें जायना जालें. शेवट तेणें कोणाक सांगलें पत्रकाराक सांगलें आपल्याक तें इन्विटेशन दिवना म्हणून. तुमी इमॅजीन करतात एक केंद्रीय मंत्री मिडियाक सांगता म्हणजे ताका लाचार कसो केला खंयच्या लेवलाचेर हाडून दवरलो ताका. मागता बीजेपीच्या सगळ्या लिडरां कडेन जे तुमी राहुल गांधीची जाहीर माफी मागची की राहुल गांधीन खंयच बीजेपी ओबीसीचो अपमान केल्लो ना. ओबीसीचो कोणें अपमान केल्लो आसा जाल्यार तुमी केल्लो आसा. सायन्सीची भुरगीं शिक्षकांनी वास्को सड्यावेल्या नॅशनल सेंटर फॉर पोलर अँड ओशन रिसर्च केंद्राक मुजरत भेट दिवची. संशोधनाचे नजरेन हें केंद्र म्हत्वाचें म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. फाटली 23 वर्सां जालीं केंद्रान इतली मोठी सुविधा गोंयांत उबी केल्या. ताचो भुरग्यांक लाव जातलो. पोलर अँड ओशन रिसर्च सेंटरान 23वो स्थापणूक दीस मनयलो. थंय मुख्यमंत्री उलयलो. नॅशनल सेंटर ऑफ द पोलार रिसर्च इन्स्टिट्यूट हाच्या 23rd फाउंडेशन डेच्या निमित्तान आज ह्या कार्यक्रमाक आयिल्लो. म्हजे बरोबर आमचे लोकल MLA बाब संकल्प, तांचे डायरेक्टर्स, बाकी तांचे गेस्ट, तांचे सगळे रिसर्चर्स, तांचे सगळे सायंटिस्ट ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आशिल्ले. ह्या कार्यक्रमाक हांव पयलींच फावटी NCPORच्या ह्या सेंटरांत आयला. म्हाका खूब खोस भोगली. म्हाका तरी दिसता समेस्त गोंयकार जो सायन्स लवर आसा, जो नॅचराचेर आमी म्हणटा तसो जो रिसर्च करपाक सोदता, स्पेशली इन द पोलार ओशन आनी सायन्स सब्जेक्ट घेवन फुडें शिकपाक सोदता, ह्या सगळ्यांनी भुरग्यांनी एटलिस्ट एकदां NCPORाक येवन विजीट करचें. विशेश करून सायन्स टिचरांनी 100% हांगा येवन विजीट करपाची गरज आसा. तांच्या मदीं आमी भुरग्यांच्या मदीं जर म्हणजे पोलार आनी ओशन हाच्या बद्दल रिसर्च जर क्रिएट करपाची भावना जरी तांच्या मनांत घालतले आसत जाल्यार पयलीं सायन्स टिचरांनी विजीट करचें अशें म्हाका दिसता. हांवें रिक्वेस्ट केला येता त्या वॅकेशन पिरियडांत गोंयचे समेस्त सगळे सायन्स टिचर तांचो एखादो वर्कशॉप हांव NCPORाक मुद्दामून घेवपाक लायता. जेणे करून सगळे म्हणजे स्कूल आनी हायर सेकंडरींतल्या सायन्स टिचरांचो जर एक वर्कशॉप घेतलो जाल्यार गोंयांत एदी व्हडली फॅसिलिटीज गेल्या 23 वर्सां हांगासर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान एस्टाब्लीश केला. ताचो फायदो आमी आमच्या स्कूल्स आनी हायर सेकंडरी टिचर्स सायन्स स्टुडंट्सांक दिवपाक शकतले अशें म्हाका दिसता. निश्चित खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.